बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आमचो सोमी जेजू क्रिस्त मोगाल आनी दयाल आमकां आपल्या गोपान तो वेंगयता आनी आमी ताचे कडसून पयस लेगून गेल्यार तो आमकां पोत्तून आपणाशी येवंक संदी फावो करता. होच जेजूचो पूर्णतायेन केल्लो मोग आमकां कुर्साचेर दिसून येता. आयच्या दिसा जेन्ना तरणाट्यांक भेटयलोलो आयतार आमी पालता तेन्ना ह्याच जेजूचो मोग दर एका तरणाट्यांक अणभवूंक आनी जेजू आमकां केदीच सांडिना पूण सदांच आमच्या सांगाता आसा म्हूण वळखून घेवंक गरज आसा. तर आमी जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक आनी ताच्या सांगाता आमचें जिवीत जियोंक आमकां सगल्यांक आनी अदीक करून दर एका तरणाट्याक बापाची कृपा मागून घेवया. मोगाचे जेजू, तुजो मोग तुजी बरेपणां आमचे ताय उपोड, पूण इतलें आसूय आमी आमच्या जिविताचे वागणुकींतल्यान अनउपकारी जाल्या. तूं आमच्या जिवितांत येवंक सोदतालय तेन्ना लेगून आमी तुजें आसणें नाकारलां. आमकां बोगोस सायबा.
प्रार्थुया कोमनीदादीच्या इंतेसां खातीर हे मीस भेटयता त्याच बरोबर आमचे गोंयच्या सगळ्या तरणाट्यां खातीर मागुया आनी अदीक करून आमचे फिरगोजेंतल्या तरणाट्यां खातीर जेजो आयलो सोदूंक आनी तारूंक हें जावन आसलें ताचें कार्य तर तो सोदूंक आयला आनी तारूंक आयला आमकां आपल्याशी येवंक आनी आमी ताचेशी वचूंक तो आमकां खेरीत ताचो मोग आनी काकूट कितली व्हडटी ती आयचो सेवादोर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. सोर पदवेदार देवा आमच्या काकूट सारा बापा तुज्या आदारान मात तुका फावो ते पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलोलें सूख सोडूंक आमी धांवतना वाटेर आड्डून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. तागडीचेर तातूंत हालोवंक लेगून पावना ते धुलीचे कोणये परी आनी सकाळीं जमनेर पडटा त्या दोवाचे थेंब्या वरवीं सगलो संवसार तुजे मुखार सर्वेस्परा तरी तूं सगळ्या थाय काकलुचार कित्याक तुज्यान सगल्यो वस्तू करूंक जातात आनी आपल्या पातकाची दूख धरून मनशांनी आपलें जिवीत बदलचे खातीर तांच्या पातकाचेर तूं दोळे धांपून दवरताय आनी आसात तितले वस्तूचो तूं मोग करताय आनी तुवें केलाय ताचो दादलो धरिनाय. कित्याक कसलेय वस्तूचो तुवें द्वेस केल्लो जाल्यार तूं ती रोचचो नासलो आनी ती रोचूंक तुका खुशी नासली जाल्यार ती कशी वस्तोली आसली तर आनी तूं तिका आपोवन उपजयनाय जाल्यार कशी ती सांबाळून उरतली. सगळ्या जिवाचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा देखून सगल्यो वस्तू तूं सांबाळताय कित्याक त्यो सगल्यो तुज्योच आनी तुजो अविनाशी आत्मो सगळ्या वस्तूंनी आसा. चुकतल्यांक तूं नितायेर हाडटाय. वायट पयस करून तांणी तुजेर विस्वास तुवेचे खातीर सर्वेस्परा तांचे पातकाचो तांकां उगडास करून तूं तांकां शिटकायताय. देवाचें उतर हे. तुमचो जबाब जावनी देवा आमच्या राजा सदांकाल आमी तुजी वडवी गायतल्यो. देवा म्हज्या राजा हांव तुजी वडवी गायता सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबनासतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. देवा म्हज्या देवा सदांकाल तुजी वडवी गायतल्यो. सर्वेस्पर कितलो कोवालो आनी मायमोगाचो ताचो राग सोद करून
चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्ताक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रचनाक कितलो माय मोगाचो. देवा म्हज्या देवा सदाकाल तुजी वडवी. तुवें रचलाय ते सगळे तुका दिनवासून सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजे वंदन करूंक, तुजे राजवटीचे महिमा गाजोवंक आनी तुजी पोडवी बरगोट करूंक. जबाब देवा म्हज्या देवा सदाकाल तुजी वडवी गायतलो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. सगल्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. सोकला पडलेल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुल्मान चेपलेल्यांक तो न्हीद उबी करता. जबाब देवा म्हज्या देवा सदाकाल सदाकाल तुका आमी वंदन तुजी करूं. वडवी गायतले. भागिवंत पावलून तेसालिनिकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमच्या देवान आपल्या आपोवणे पुरती तुमकां करची म्हूण आमी तुमचे पासत सदांच मागणें कोत्ता. आपले पोदवेन आमचो देव सगळे तुमचे बरे निच्यो शाती पावों आनी तुमच्या भावार्थाचो वावर संपूर्ण करूं म्हूण मागता. अशें करून आमच्या देवाचें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमचे सोवें आनी तुमकां ताचे सोवें मान मेळटलो. भावां भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी ताचे भोंवती आमी जमतल्या ताचे विशीं तुमचे लागीं आमी मागता तें हें. सोम्याचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणें भाकीत केलें जाल्यार वो हांवेंच अशें म्हणलां वो बरोवन धाडलां म्हूण कोण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणी घुस्पोंक दिवं नाकात वो तुमी आखांचे न्हय. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास दवरतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू चेरिको नोकरान भितर सरून तेवशिल्ल्यान चलत वेतालो. थंय जाक्यो नांवाचो मुखेल 2 वलसुदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे केटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाक्यो बेगीन देंवून ये, तो आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो बेगीन देंवलो आनी व्हडे कुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळे लोकांन गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशांगेर रावूंक गेला मुरे वो. नीट उबो रावून जाकेबान म्हणलें,
सायबा, आतांच्या आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आयज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाटाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या पावमणीनो, आयज तरणाट्यांक भेटलेलो आयतार, तरणाट्यांचो उगडास करून तरणाट्यां खातीर आमी मागता. तरणाटी पिराय आनी तरणाटें जिवीत म्हटल्यार उचांबोड जिवीत. देखूनच तांकां केरीत भाशेन जेजूचो आदार जाय, गायडन्स जाय. देखूनच जेजू केरीत भाशेन आयचो सेवा धर्म असलीच दिशा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जायते पावट आमी एक चित्र पळयलां आसतलें, जेजू दारार मारता. दार बोवन आसा आनी जेजू दारार मारता आनी तो भितर सरूंक सोदता. दार म्हटल्यार आमच्या जोण एकल्याचें काळजाचें दार. तर आमच्या दोन एकल्याच्या काळजाच्या दारार जेजू मारीत आसा आनी तो भितर येवंक आशेता. खऱ्यांनीच ताका जाय जाल्यार ताच्या भितर येवंक जाता. ताका पदवी आसा, तांक आसा. जशें सगळीं दारां बोवन आसलीं, सायबीण दोन मागणें करताले तेन्ना तो तांचे मोदें भितर पावलो. तांचे मोदें तो आजीर जालो. तर ताका तांक आसा, पदवी आसा, पूण तरी आसतना तो जबरदस्तेन दुसऱ्याच्या जिवितान प्रवेश करूंक ताका खुशीना. तो दारार मारता आनी आपकुशेन कोण दार उक्तें करता तो ताचे सवे येवन रावता आनी ताच्या जिवितान बिराड करता. तर आमी पळयता आयज जेजू जाकेवाच्या घरांत भितर सरता. आयची वाचपां आयचो सेवा धर्म आमकां दाखयता कोण भाशेन जेजू जाकेवाच्या घरांत भितर सरता. जाकेव फकत जेजूक पळोवंक सोदतालो, कित्याक जेजूची खबर ताणें आयकलोली पूण जेजूक ताणें पळोवंक ना. आंगान मोठवो देखून तो वचून एका रुमड्याच्या झाडार चडटा आनी जेजू ते वाटेन वेचो आसलो तो जेजूक पळोवंक वयर झाडार रावता. पूण तो जेजूक पळोवचे आदीं जेजूची नदर ताचेर पडटा आनी जेजू म्हणटा जाकेवाक, बेगीन देंवून खाला यो, आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. व्हडा कुशेन तो खाला देंवता आनी जेजूक घेवन आपणाच्या घरा वेता. आपल्या घरांत जेजूक घेता आनी थंयसर सगळे 2 वर्सुदार आसले, वायट स्वभावाचे मनीस सगळे जेजू ताच्या घरांत आयिल्लो पळोवन गुणगुणूंक लागता. हो पातकी मनशांगेर रावूंक गेला मुरे वो, अशें म्हणलेलें आमी आयकलां. आनी हे भाशेन जेजू जाकव्याच्या घरांत भितर गेल्या उपरांत कितें घडटा तें आमी पळयलां. जाक्यो आपलें जिवीत बदलता. जाक्योआक जेजू एक सोयेक दिता जिवीत बदलूंक आनी तेच घडये तो जेजूक सांगता, हांवें चोरलां, नागयलां, फसयलां, अर्दो वांटो गिरेस्तकायेचो गरिबांक दिता. कोणाक नागयला ताका चौपट पाट परतून दिता. आनी हे भाशेन आपल्या जिविताची नवसोडणी आपलें मन बदलप करता तेन्ना
जेजू म्हणटा आयज ह्या घराक तारोण आयलें. होय अब्रामाचो पूत, जाकोबाचो पूत, सांडलेलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. तर जेजूचो खेरेत हुस्को सांडलेल्यांक सोदूंक आनी तारूंक जाग्यो सांडलोलो, संवसारी राटावडींनी बुडलोलो आनी जिन्सां तरेच्या आपल्या वावर धंद्यान तो सांडलोलो. तर जेजू ताका भेट्टोच तो आपल्या जिविताची नवसोडणी करता आनी हे भाशेन आपल्या जिविताची बदलणी करता. आयचें पयलें वाचप आमकां कांय बरे भाशेन सांगता जेजू सगल्यांचो मोग करता, कोणाक भायरायना, सगल्यांचो मोग करता, सगल्या सवें तो काकूतसार. तांच्या पातकांचेर तूं दोळे दवरता आनी हे भाशेन जेजू रागार जायना, पूण पातकाचेर दोळे धांपून दवरता खरो, पूण चुकलोल्यांक ल्हव ल्हव निटायेर हाडटा, रस्त्यार हाडटा. अशें आयच्या पयल्या वडींत आमी पळयलां, पयल्या वाचपान कोण भाशेन देव मनशाचे सुदीक वेता. चुकता तेन्ना तो मनशाक ल्हव ल्हव निटायेर हाडटा, शिडकायता आनी ताची चूक तो दाखयता. ताच्या पातकांचो ताका उगडास करून तो ताका शिडकायता आनी हे भाशेन ताचें सवें आसलेलें बरेंपण तो ओळखून घेता तेन्ना ताचो गूण काकूतसार खरो तो मुनसुबी करतलो, पूण तरी आसतना तो तांकां सोत कितें तें शिकयता आनी शिडकायता आनी हे भाशेन सोत कितें तें जाग्यो ओळखून घेता आनी आपल्या जिविताची नवसोडणी करता. तर प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आयज हो तरणाट्यां खातीर बेठलेलो आयतार आमी समोर ओंपता आसतना आयज आमच्याय तरणाट्या लागीं संवसारी नोदरेन सगलें आसा. आवय बापाय जें आपल्या तरणाटपणान मेळूंक ना तें आतां आपल्या भुरग्यांक दिवंक तीं फाटीं सरोनात. पूण संवसारी वस्तूंनी ह्या तरणाट्याचें जिवीत इतलें बुडलां की तातूंत जेजूक आनी जागो उरूंक ना. जेजू तांच्या जिवितान भायर उरला, जेजू तांच्या काळजाच्या दारार मारीत आसा अशें आमच्यान म्हणूं येता. तो जेजू दर एका तरणाट्याच्या वा आमच्या जण एकल्याच्या काळजांच्या दारार मारता आनी आमच्या जिवितान भितर सरूंक सोदता. तो काकूतसार आनी पातक्याचेर दोळे धांपून दवरता, पूण आमची पातकां आमच्या दोळे मुखार हाडटा आनी आमकां शिडकायता. ही ताची शिडकावणी आयकून आमच्याय जिवितान देवाक आमी जागो करूंक जाय. जसो जाकेवान व्हडे कुशेन ताका आपणागेर घेतलो तशेंच आयच्या तरणाट्यांनी आनी अदीक करून आमी सगल्यांनी देवाचे काकुतीचेर फात येवन देवाक आपल्या जिवितान कुशेन घेवंक जाय. तर म्हणलेलें आसा, हेट द सीन नॉट द सिनर. पातोक वायट पातकाक आमी खांठाडूंक जाय, पूण पातक्या सवें आमी दोयाळ जावंक जाय. आनी जेन्ना आमी पातक्या सवें दोयाळ जाता पातकी मनीस आपलें जिवीत बदलता. हेंच जाकेवा सवें घडलें. पातकी जावनूय अशें लोक ताका वायट नदरेन पळयतालो, दोन वलसुदार कसो पळयतालो, पूण जेजू ताका ताचें सवें बरेंपण पळयता आनी तांगेर म्हणटा हांव तुमगेर आयज रावूंक येवंक सोदतां. आनी तो इतलो खुशाल जाता की आपल्या जिविताची नवसोडणी तो करूंक पावता. जाकेवा परी जायत्या जाणांक घडये जेजू कोडसरून पयस गेल्यात, पूण जे परी जेजून जाकेवाक सोडून दिवंक ना तेंच जाल्यार तो ताचे सोदीक गेलो. तेच भाशेन जेजू आमच्याय जिवितान आमचे सोदीक येता. ताका आमी ओळखूंक घेवन गरज ताचो ताळो आमच्या कानार पडूंक
आनी आयज ती जावची गरज आसा तेन्नाच ही आमच्या जिवितांत जेजू रीग घेतलो आनी आमकांय नवी दिशा दितलो आनी आमकांय तारण दिवंक तो आयलो. तरीच ती जेजू म्हणटा हांव आयलां सांडलेल्यांक सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. तर आयच्या दिसा कितें भाशेन आयचो सेवा धर्म आमकां दाखयता कोण भाशेन एकामेका सोवे न्हूच वायट आसा पूण जायतें बरें आसा. इल्लें तरी बरें आसा तेन्ना आमी त्या बरेपणाचेर नदर घालता मनशाक सोयेक दिता. वायटांतलो भायर सरूंक वायटांतलो ताणें आपलें जिवीत बदलूंक नवी दिशा दिता. तर आयच्या दिसा जेजून जाकेवाक नवी दिशा दिली. जाकेवाच्या जिवितांत तो भितर सरलो, घरान भितर सरलो आनी जाकेवान आपली बदलणी केली आनी सांडलेलो तो जेजूची परत आयलो. तर आयज आमी सगळ्या तरणाट्यां खातीर मागुया आनी जण एकल्या खातीर जे कोण देवा सरशिल्लीं जेजू सरशिल्लीं कोडसल्ल्यान पयस गेल्यान जेजूची परत येवंक मागुया आनी ती परत येतली जाल्यार जेजू तांच्या काळजाच्या दारार मारीत आसा. काळजाचें दार ताणें उगडूंक जेजूक आपल्या काळजान भितर घेवंक आनी हे तरेन तांच्या जिविताची नवसोडणी जावंक पावतली. तर मागुया जायते कळगडे आयज पवित्र सभा सोडून वेता, दुसऱ्या सोम्यांनी वेता, हांगा थंय वेता आनी हे भाशेन गडे जेजूक ते ओळखूंक विसरल्यात. हो जेजूची शिकवण ती मानून घेवंक विसरल्यात. देवा जेजूची परत येवंक जेजू तांच्या काळजाच्या दारार मारीत आसा तर ताणें आपल्या काळजाचें दार जेजूक उकडूंक आनी जाकेवा भाशेन आपल्या जिविताची नवसोडणी करूंक आपल्या जिविताचें कितें वायट आसा तें निठायर घालूंक कितें ताचे देवा सरशिल्लीं ताका जेजू सरशिल्लीं पयस करता ती ताका लागीं हाडूंक जेजू तांच्या जिविताच्या काळजाच्या दारार मारीत आसा. तर जण एकल्यान आपल्या जिविताचें काळजाचें दार जेजूक उगडचें आनी जेजू तांच्या जिवितांत नवी दिशा दितलो, तांचे जिविताची बदलणी करूंक आनी तांची नवसोडणी करूंक तांकां आदार दितलो. हेंच करूंक आयच्या दिसा आमकांय जण एकल्याक केरीत भाशेन करपा मागुया आनी तशेंच तरणाट्यांक आपल्या जिविताचें दार काळजाचें जेजूक उक्तें करूंक. उबी रावया आनी आमचो बावार तेकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सत मानता देवा सौर पदवेदार बापाक स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुव्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सामोलो आंकवार मरेताय जल्मलो पोंच प्लाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुस्सार चडलो तो मेलो आनी ताका लिपी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोत जालो स्वर्गांत चडलो सौर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान शिव्या आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भोगताचो एकठार पातकाचें भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आयच्या दिसा जेन्ना आमी तरणाट्याचे सेवेक भेटलेलो आयता समोर उमता आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक बापाक उबारुया आनी कांय आमची मागणी भावार्थान ताचे मुखार दवरुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोतवेशांनी
आपल्या जिविताचे चाली वरवीं तरणाट्यांक देवाच्या मोगाचो अनुभव दिवंक तांकां बरी भलायकी आनी देवाची घोटाय बाबा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागुया. आमचे राजकाराबार चलयतल्यांनी तरणाट्यांच्या फायद्याक सवलती आनी तांचे उदरगती खातीर बऱ्यो येवजण्यो मानून हाडल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया. आमच्या तरणाट्यांनी फिरगोजेन सदांच उमेदीन आनी एका मनान देवान दिल्ले गूण समाजाच्या बरेपणा खातीर वापरूंक आनी हे तरेन देवाक पयलो वयलो जागो दिवन आपल्या जिवितांत येवकार दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया. जायत्या आमच्या तरणाट्यांनी आजून पर्यंत जेजूक आपल्या जिवितांतलो भायर दवरलो. तांणी आपल्या काळजाचे दार वेगीच जेजू आमच्या सोडवणदाराक उक्ते करून ताका ती अनुभवूंक पावंक देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया. मोगाड बापा ही आमची खालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. तोरणी पिराय पोलकी बोडाय अशें म्हणलेलें आमी आयकता. तरणाट्यांनी जाय जाल्यार जिवितांत बरेंय करूं येता वायटूय करूं येता. देखूनच तांकां मार्गदर्शनाची गरज. हें मार्गदर्शन जेजू आपल्या उतरांतल्यान तांकां दिता आनी जेजूच्या अनुभवांतल्यान तांचें जिवीत बऱ्याक वापरूंक आनी वायटाक फाट करूंक जेजू तांकां काळजाच्या दारार मारता आनी तांची जिविताची नोसोडणी करता. तोरेंच वळखून घेवन जेजूच्या उल्याक जेजूच्या दारार मारतेल्या ताका आमच्या जिविताचें तरणाट्यांनी दार उकडूंक करीत तांकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. Hymn number C20. Amen.
म्हज्या बाबा म्हणिलोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नागरी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोण वाड्या बापा ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मोळ बेटोणी तुजे मुखार सोडूं. तिका लागून तुज्या सुपाम काकुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळे आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मोर्ना वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचे आपले मोहिमे मोन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उखडली आमकां दारां सर्गेची देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोसमरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचे रगत पातकाचे बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गोठ परगोटुया Gonzala, Gesù noviane tono, Gesù meno, Gesù Gonzala, Gesù noviane tono.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरामच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मुडांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन बेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडचडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारे देवाची माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा काबूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमच्या काळजाची दारां जेजूक आमी उगडूंक जेजूच्या अनुभवान आमच्या एकल्याच्या जिविताची नोसोळणी करूंक त्याच बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागून घेवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो पिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वागतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सदांच्या आसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. Papa
होस्तो जेजू सुगुण्यां खातीर न्हय ओगुण्यां खातीर आनी पातक्यां खातीर आयिल्लो. सांडलेल्यांक सोदूंक आनी तारूंक ह्या ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण त्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. Hymn number D7.
प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी दयाळ बापा, तुझे देवीक पोण आमच्या जिवितान ओदीक ओदीक पोडसडो अशें कोर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुमी आमकां परतून जिवान आनी गोठायेन बोल्ल्याय. तातूंत बासायल्लें सर्गेचें सूख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसुया. देवाचे कृपेन काजार जाता जॅस्मिन फेर्नांदीस, आंकवार्दो मिगेल फेर्नांदीस आनी सेन्सी गोम्स. पोर्तायस रेज मागोस. अच्छा नेवऱ्याचें नांव रोसारियो गोसाल्वीस, आंकवारपूत सुआंव गोसाल्वीस आनी मार्गारिता गोसाल्वीस. गांवांत मेर्सेस वाडे वास्को द गामा निमणेची. लॉरेन्स लोबो, आंकवारपूत जुझे फ्रांसीस लोबो आनी जोसेफा सिल्वेरा रेज मागोस वळांत. हाचे व्हंकलेचें नांव गंगा कुमारी काडका, आंकवार्दो जया बहादूर काडका आनी चांपा काडका. नेपालची रावता वेरें वळांत. दुसरीची कसली आडकोड आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा. आयच्या मिसाची मांडावळ आनी तयारी केल्या. रेज मागोस फिरगोस तोर्नाटी ताका शाबासकी आनी दिनवास दिता. पूण जायतीं तोर्नाटी मिसांत वांटो घेवंक नात देखून शीण बागयता. जायतीं जाणां आसात म्हूण आयज कोण ना अशीं थोडींच दिसतात. घोडे वेरें फेस्ताक गेले आसतले न्हिदला नको. मीस जाल्या उपरांत भुरग्यांक दोतोन आसतली. सांजे मीस इंग्लिशीन 5 वाजता. सोमारा दीस ओतुमराच्या म्हयन्याचो निमणो आयतार शेवटाक आमी एके भाशेन काल्मिनेशन ऑफ द होली रोजरी, माउंट ऑफ द होली रोजरी शेवटाक पावयता. तो सकाळीं इगोर्जेन मीस ना. सांजे मीस तेस आनी सायबिणेची लादीन सांजे 6 वाजता. मिसाची मांडावळ करूंक फिरगोस गवणीक सभा आनी सेवा धर्मीक समिती. नोव्हेंबराचे पयलेर मुंगडार सगळ्या साता भक्तांची परब आनी सोंत आसलो आनी आतां आमी दोबाजीक परब समोरमता. मीस सकाळीं 7 वरांचेर जातले. 7:30 न्हय. थोड्यांक कामाक वचोंक जाय, वावराक वचोंक जाय, मिसाक येवंक जाय देखून 7 दवरलेलें आसा. मीस जातलें 7 वरांचेर. 2 तारखेर सोमेस मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास. पयले मीस शिमित्रीन 6:30 वाजता. मांडावळ करूंक फिरगोस गवणीक सभा. दुसरे मीस इगोर्जेन 8 वाजता. मांडावळ करूंक सातिज्म साक्रामेंताची कॉन्फ्रारिया. आनी तिसरे मीस जातले 9 वाजता. मांडावळ करूंक सेवा धर्मीक समिती. मेल्ल्याचो दीस जाल्या उपरांत 8 दीस कोण शिमित्रीन वचून मागणें करता, मिसाचे भेटेन वांटो घेता ताका इंदुलजन्स प्लॅनर मेळटा. इंदुलजन्स प्लॅनर म्हटल्यार जी कोण आमची गोची आसा आनी कोणा खातीर मागता ताका वेगळी फारीकपण मेळटा. परगोतरेंत आसलेल्यांक वेगळी सुटका मेळटा. तर हो आमकां एक सोयेक तांचे खातीर मागूंक, परगोतरेंतल्या आत्म्या खातीर मागूंक आनी 8 दीस आमी ही भोक्ती करून ह्या भावार्थी मोनान मागता तेन्ना तांची सुटका जाता. 3 तारखेर ब्रेस्तार सकाळीं 20:30 वाजता. 4 तारखेर म्हयन्याचो पयलो संक्रांत भोव पवित्र संस्काराक नमस्कार सकाळीं 7 वाजता उपरांत 7:30 मीस. 5 तारखेर सोनवार मीस आनी साल 7:30 वाजता. सांजे ऑल्टर सर्वस जोमात आसतली. येता तो आयतार साद्या काळाचो 32वो आयतार ऑल्टर सर्वस डे.
वेदी सेवकांक भेटयलोलो हेतार सकाळीं 7:30 मांडावळ करून बागेवन तांतुनीचो समुदाय सांजे 5 वाजता कलेक्शन गेलो आयतारा केलेत भाशेन कलेक्शन मेजूंक ना थोडे मेजलेले आसा कोरां येयल्ले आसा ती मेजूंक ना तर मिसांवचें कलेक्शन कितलें जालां तें मागीर सांगतले हांव उबी रावया सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा देवाचे ओळखा हिम नंबर F20. पीपीसीची जमात जातली फुडल्या आयतारा पयलो आयतार मीस जाल्या उपरांत Tutti salvati